प्रीतिवंत बहिणी भावांनो, मागणे धोडबोन आणि दोयाल खोन्य करून 40 दिवसांची आमची तयारी आम्ही केल्या आणि आम्ही आमच्या सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचं गुट भावार्थान समोरून आईची तपाचीत रात्री आम्ही हांगा एकठांय जाल्या. आपले सुटकेची गोडणी इस्रायल पर्जा एके जागरणीन आणि जेवणा वरवीं समोर ओपताली. आयज पवित्र सभा नवी पर्जा आपल्या सुम्याचे पुनर्जीवनपणा आणि आख्खे मनुष्यकुळाची सोडबोल समोरूंक आईचे जागरण कोत्ता. आईची रात सगळे एरा रात्री वन व्हरती आणि आईचे रातीचे जागरण सगळे एरा जागरणीची आवय जावन आसा. आईच्या सेवा धर्माचो विशय भिये नाकात. कुर्सार किरायल्या नजाऱ्यातकारात जेजूक तुम्ही सोदतात, तो पुनर्जीवन जाला. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गुट समोरूंक आणि ह्या गुटाची खबर समेस्तांक परकोटूंक आमकां जागयता आणि पाठयता. तर स्वतःच्या आणि भक्ती भावाच्या भयणांनी भरून आयच्या रातीचे सेवाधर्मीक रितीन आम्ही वांटो घेवया. आयच्या सेवाधर्माक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवाधर्म, शब्दाचो सेवाधर्म, पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म आणि दिनव्यसनाच्या बलिदानाचो सेवाधर्म. पहिलो भाग उजवाडाचो सेवाधर्म. उजवाडाचो सेवाधर्म 3 भागांनी वाटलेलो आसा. उज्याचेर आशीर्वाद, पास्कांचे वातीचेर आशीर्वाद आणि पास्कांची परगोटणी. उज्याचेर आशीर्वाद. आपल्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी जेजून काळोखाचेर, वायटाचेर आणि मरणाचेर जैत वेले आणि मनशाकुळ उजवाडान भरले. होच गुट सुमारूंक आतां आमी नव्या उज्याचेर आशीर्वाद घालतले. आमकां सर्व पातकांतली आणि वायटांतली नितळ कर आणि आमचे जिवीत उजवाडान भर म्हूण मागुया. प्रीतीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीमेर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावंक आणि मागणे करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेले हे ताचे पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचे उदार ऐकून आणि जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणाचे गुट समोरून सोमयाच्या पास्काचो आम्ही आता भक्तीपणी उगडास करूया. एपरी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आणि ताचे सांगाता देवा सवे आमी जीवंक पावतले. हो आमचो थीर बरवंसो.
नवो उजो आमकां तयार केल्लो आसा. ह्या नव्या उज्याचेर आमी आतां आशिर्वाद घालता. खेरीत भाशेन आमच्या जण जिवितांत हो सर्वेस्परा देवाचो उजवाड येवं म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोडाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजोडाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. तुमच्या हातान धरच्यो. ह्या वेळार पास्काचे वाटेची आमी तयारी करता. पास्काची वात आता नव्यान उज्यान आमी पेटयतल्या. ही वात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो उपकार. पुनर्जीवन जेजू सगल्या काळाचो ओरोम आनी शेवट. हे गुणाऊक याज्ञीक आता पास्काचे वातीचेर कुरीस कातयतलो. उपरांत आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरमालाचे पयले आनी निमाणे अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे 2024 कातयतलो. मागीर 5 दुपाचे गुले पास्काचे वातीक खुर्साच्या रुपान लायतलो. आशिर्वाद घालतल्या नव्यान उज्यान याज्ञीक पास्काची वाट पेटयतलो आनी त्या उपरांत आमी मिरवणूक काडून फुडें आल्ताराशी पेताना याज्ञीक व प्रधान सेवक 3 पावटी अशें म्हणटलो. हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. पयलो परगटणे उपरांत फकत याज्ञीक आपले वात पेटयतलो. दुसरे परगटणे उपरांत आमी आमच्यो वाती पास्काचे वाती थावन पेटयतल्या आनी तिसरे परगटणे उपरांत देव मंदिराचे दिवे पेटयतले. भक्तीपणान हे रितीन वांटो घेवया. क्रिस्त काल आणि आज ओरोम आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच ताकाच महिमा आणि राज पदवी सासनाच्या सासना आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूं आणि सांबाळूं. आमेन.
उजवाड मोहिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काडूक अंधार आमच्या काळजा मोतींचो. आता मिरवणूक करून आम्ही भितर वेतल्यो. पयलो याज्ञीक भितर वात घेवन भितर सरतलो आणि 3 फावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड हो उद्गार उच्चारतलो. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. दुसरी फावटी हो जबाब दिता तेन्ना आमी आमच्यो वाती भितर पेटयतले. O Cristațo uzuar, O Cristațo uzuar, O Cristațo uzuar, आता यादी पास्काची वाट दुपायतलो आणि त्या उपरांत पास्काची पोरवोटणी करतलो. सोमयाच्या पुनर्जीवतपणाक लागून आख्या प्रितुमेक आयलोली कुशालकाय पोरकोट जातोली. सोडवणेचे इतिहासांत आसलोले मुखेल भाग आमच्या कानार सादतले आनी ह्या बागी रातीचे तोखणाय केल्ली आमी आयकतल्या. जेजून हाडलोलो कोरो उजवाड आमकां फावो जावंक पास्काचे वातीची वाकाणणी करूंक बापा लागीं आमी मागतल्या. आमच्या हातांनी पेटयल्ल्यो वात्यो दवरून हे पोरगोटणेंत मेळटोल्या संदेश घेवया.
संतोष बरी जाया देवदूताच्या दोलभारानू खुशालकायेन घाया स्वर्गीच्या सगळ्या पोदव्यानू जोयताची थुत्तुरी वाजून संसाराच्या शिमापुर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा साकून पोरगोट खोरा जेजू पुनोर शिवोद जालो मोन्नाचेर जोयत ताणे वेले जोयती वोता राजाक जोय जोय आख्खे पृथ्वीच्या रोचनानो उठा उठा जागी जाया संतोषान मुरगोठून आनंदान बुरगोठून कोमशिकां गाजून धोल घुमटां बोडोवन दोबाज्याचो गोणगोण खोरा जेजू पुनोर शिवोद जालो ताचो लोक ताचो पुरजोड तुमकां प्रकाश बोरीत कोता सासणीक राजान आपले मोहिमेत थाडोक सुर्यान आपल्या तेजात तुमचो काळोख नाठाक केलो हानून बोरीत जातू पोवीत सोबे आमचे माते रोडण्याचे दीस सोंपले हानून तुजो उक्ती दाखोय होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयती वोत राजाची पोतीन तूं सुभागी सुर्या भोरिताची तुजेर फांगता मोहिमा शिवोन जाल्ल्या सुमयाक किर्तून जोयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बोवाडतेच्या उद्गार उल्हासांनी आमचें हें देव मंदीर आतां गोणगोणू दी सर्वेस्वत तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया होय अशें आमी करूंक फावो दिसो नाशिल्ल्या देवाक सोरपोद वेदारा बापाक आनी ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुबया जेजू क्रिस्ताक काळ तशेंच मोनाचे सगळे भोक्तीन थाळ्याचे सगळे सोक्तीन आमी वाखाणूक आनी किर्तूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून सासणाच्या बापाक आदावाचे रीण फारीक केले आनी पुरविले पातोक मोगान बिखरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडले खोरो बेंड्रो मारून ताच्या रोगतान भावार्थ्याची दारां पोवीत जातात तीच आयची पास्कांची पोरो हादी म्हाका आमच्या पुर्वजाक इस्रायेलाच्या पुता धुवाक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतरशी केली ती राती हेका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दुस्पट आयलो ती राती आख्खे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्याक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरून नेठवयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती राती
मोन्नाच्यो साखळ्यो तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती राती. कितली विचित आमचे थाय तुजी काकलूत तुजी दोया. कितलो चितना व्हडतो उचारा भायलो ओमलीक ओप्रमीत माये मोग तुजो. सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्याच पुताक. दुबावीण गोरजेचें जेजूच्या मोन्नांत नाटक जालां तें पातोक तें आदावाचें. इतलो उत्तो इतलो व्हडतो सोरवंडार फावो जाल्लो कितलो बागी ओपरात तो. ए रातीच्या पवित्राय खोटेपणान पयत कोत्ता ओपरात सगळे धुवन काडटा. पातक्यांक पोत्तून नेणटी कोत्ता. दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिता. गोरवी बानी भगावन दवरता. दुयेसाचो उजो पालोवन थांबोवन मोगान काळजां एकवटायता. वेगळी आसत्या स्वर्गार पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा. देवा आनी मनशा मदें सुपडणयेन एकवट जोडटा ती बागी राती. ह्या पासत भोव पोवीत बापा ह्या नोंदबरीत राती खातीर आमी कोत्ता ती वाखाणण्याची भेटवणी तूं मोयपासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान घोळलोली तुज्या मुडयाराच्या हातांतल्यान ओंपलोली. तुजे पवित सभेन दोबाज्यान समोर पिल्ली ही पास्कांची वाट तुजे मुखार जोडू दी. तोर आतां ओनोद बापा आयचे राती उबोवन गेल्लो काळोख येना जावंक पोत्तो. ही आमची पास्कांची वाट तुज्या नांवान ओपलोली. स्तुती गितान किर्तिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी. स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोर जोडून ती तुका मानता तसली जावनी ओपणी पोरमोळीत. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड. हांव पोरकोणटा तो सुर्या ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदलो पोत्तोल्लो तो शांतीन आमची काळजां बोत्ता. मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सवे बापा मोहिमेन बसून रात चलयता. निते काळी सासणाच्या सासणा सगळीं जबाब दिवया. आमेन. आतां सोबताच्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता. आमच्या सोडवणेच्या इतिहासांत संवसार रचला ते मेरेन देवान केल्ली व्हड व्हड विजमितां आयचे रातीची वाचपां आमचे मुखार दवरतात. देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या ओजापा विजमितांचो उगडास ही वाचपां आमकां आडटाना देवान आमचे सोवे केल्ल्या व्हड व्हड वस्तू पासत देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाच्या उतरांतल्यान परगट जातलो सोडवणेचो संदेश नियाळून जिवितांतल्यान ताची परगटणी करूंक आयती जावुया. आमच्यो वाती आमी सगळीं पालोवया. भोव मोगाच्या भावा भयणींनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले परजेक कशी सोडयली
आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मनी नियाळुया आनी ह्या पास्कांचे समरमणीन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण एक पावो म्हूण मागुया. सगळीं बसुया. सगळीं आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. दर एका वाचपा फाटल्यान आमी जाबाब गायन करून दितले तेन्ना आमी सगळीं आमच्या गायन मंडळा बरोबर गायन करुया आनी दर एका वाचपा फाटल्यान आमी एक मागणें करतले. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान सोर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आमी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलीचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटीन भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासलीचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीत जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोली फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवण पसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो स्वास सोड सोटेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सगळीं म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन बोल्लोलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. प्रितूम तुवें तिच्या बुनेदीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर गोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिल्याय. उदकान तेन्ना पुरवताय वयर चडयताय. जबाब. व्हळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो कोत्ताय. दोंगरा मदल्यान ते व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले घोंटेर कोत्तात. रुखांच्या खांद्याचेर बसून किलबिलतात. जबाब.
सगळी उबी रावया. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासनाच्या देवा, तुझ्या कोरण्याची मांडावळ सदांच ओजापांची औरंबाक तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. दुसरें वाचप आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योन भेटयतलोय. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. मागीर आपल्या पुताचो योन करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सवेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका. कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सोडलो नाय. तेन्ना अब्रामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एक मेंढराक देखलो. ताची शिंगां एका जिरकुटाक शिरकलोली. म्हणटूच अब्रामान त्या मेंढराक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो. आनी एकदां सवेस्पराच्या दुतान स्वर्गांत हांवन अब्रामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्या नांवान हांव सोपूत दिता. अशें उलयता तो सवेस्पर. तुवें अशें केल्लें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सोडलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी अंत्रोला वेल्या नखेत्रां इतली आनी दोर्याचे वेलेर आसा ते रेवे इतली तुजी सोंसोत हांव वाडयतलो. आनी तुजी सोंसोत दुस्मानाचे दारवटे आपल्या तांब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी याज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी सोंस्ती वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गाळोन करून जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सवेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे आदीं राखून दवरलाय. हांव सवेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. जबाब.
दीस उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यंत सोंसतायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणे तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो आंक सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा अब्राहमाक सगळ्या पोरजांचो बापूय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. तिसरें वाचप आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारता? इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची खालसां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोआचेर आनी ताच्या लॉस्करांचेर सोयत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचेर आनी घोडेस्वरांचेर निसंटोन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोआचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मांडून घेतलीं. इस्रायेलाच्या लॉस्करां फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपांचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. एपोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायेलाच्या फौजे मैदानार मोदें रावलो. कालोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मोदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्पोरान रातभर उदेंतीक तावन एक कडक वादोल धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकान दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यान भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, तांचे रणगाडे आनी तांचे घोडेस्वर तांचे फाटल्यान दोर्यान भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेचो दुस्पट जालो. तांच्या
रोन गाड्यांची चाकां चलोना जालीं. एपोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हळें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारांक विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोइसेसाक म्हळें, तुजो हात दर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रोनगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वरांचेर उदकां शेंवटून पडूं दी. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पातलायलो आनी फाटें फुंटाना दर्या आपल्या सोदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मोदेंच बोंगोवन उडयले. उदकान नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेल्या फारोवाच्या रोनगड्यांक, गडेस्वरांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटावलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पुतधुवो पांय भिसोयनासतना दर्यांतल्यान पळतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावलीं उबी. त्या दिसा सर्वेस्पोरान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. एपोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्पोरान केल्ले व्हडले कर्तूत देखले आनी पोजेन सर्वेस्पोराचें बें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोइसेसाचेर तांणी विस्वास दवरलो. त्या सोमार मोइसेसान आनी इस्रायलाच्या पुतांधवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतोरें. देवाचे गोडोपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दर्यान शेंवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बोल आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारोप, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटली. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तिता. जबाब. सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेंवटिली. ताचे गोठ बोलवून गोडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जबाब. सोमदिराच्या उदकांनी जोमून तांकां धांपले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोलान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटक करता. जबाब. सर्वेस्पराची किर्ती गायता.
थंय तुजें तिकाण केलाय सर्वेस्परा. तुज्या हातांनी बांदलोलें मंदीर तुय सर्वेस्परा. तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या काशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगोयतलोय. सर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासणाच्या ससनांक. जबाब सगळी उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विजमितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एक पोरजेक पिडापीड दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तुराके प्रितुमेच्या सगल्या मनशांक भावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले परजेची व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. चवथ्या वाचप आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजो रोचणार तुजो पोती जातलो. दोलबराचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तो तुजो तारोप. ताका सोर पृथ्वेचो देव म्हणटात. कित्याक सोडयलेले आनी दुखेस्त मोनाचे बायले भाशेन तुका सर्वेस्पोरान आपयला. आपल्या तरणाटपणाचे पोतिनीक कोण तरी सोडून दिता म्हणटा तुजो देव. फकत कीण बोर हांवें तुका सोडून दिल्ली कोरे, पूण व्हडे काकलुतीन हांव तुका वेंगेन घेतां. जोलट्या रागान हांवें कीण बोर म्हजे मुखामोळ तुका लिपयलें कोरे, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केल्या म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो तारोप. न्योयच्या दिसांनी हांवें केलां तशें आतांय करता. तेन्ना हांवें न्योयच्या उदकांनी पृथ्वी आनीक बुडची न्हंय म्हूण सोपूत घेतलोलो. तशेंच तुजेर काडचो ना आनी तुका आनीक बेकडावचो ना म्हूण आतां हांव सोपूत घेतां. पर्वत कोसलून वचूं, दोंगर हाल्ल्यार हालो, पूण म्हजो मोग तुजे तावन कोडसरून वेचोना आनी म्हजो शांतीचो कोरार केन्नाच हालचो ना. तुजी दया करता तो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. निर्भागे म्हजे वाडोलान बुडयलोले पुजवण नाशिल्ले पोळे रंगायलोल्या चिऱ्यांचे तुजे रस्ते करतलो आनी नील रत्नांनी तुजी बुनयाद घालतलो. तुजी दुर्गां तांबड्या माणक्यांची बांदतलो आनी तुजे दारवटे सुर्याकांतीक आरशाचे आनी सगल्यो तुज्यो वण्टी ओमोलीक रत्नाच्यो. सगल्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी तुज्या भुरग्यांक भोगूंक मेळटली शांतीची भोरती. प्रमाणीकपणाचे बुनयादीचेर तुका तीर करतलो. तुका कोण डुमालो दिवचो ना. कसलीच तुका भिरांत आसची ना. आकाताक तूं सांपडचें नाय. कित्याक कसलेंच भंय कारण तुजे सोरशी पावूंकूच ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया.
तुका वाकांच्या सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय. फोंडान देंवतल्या मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब, सर्वेस्पराच्या भुगतानो तुमकां स्त्रोतां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किण्या भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुखां गोलून, तरी फांत्या पारार संतोशान उलासतात. जबाब, सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुकान रोडण्यान काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका दिनवासतलो नित्यकाली. जबाब, सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तूं एकलोच संवसाराचो बरवसो. हे पास्क परबेच्या समयार आमी समरमतांव ते गूट तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें परगट केल्याय. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक भागोय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आदल्या करारांतलें निमाणें वाचप आतां आमी आयकता. चीत दिवन हें इजेकेल प्रवाद्याचें वाचप आयकुया. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हजे कडेन असो उलयलो, मनशाच्या पुता, इस्रायलाचीं भुरगीं आपल्याच खाशा देसांत जियेतालीं, पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी ताणें तो भोश्टायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी आपल्या देसांत रोगोत वारोयलें आनी कुड्ड्या देवांक घेवन तो भोश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मोदें शिंपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मोदें फोर्मोण मारलें. तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मोदें ताणें म्हजें पवित्र नांव भोश्टायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा, ही सर्वेस्पराची पोरजां. आपल्या गांवांतलीं तांणी तांकां पोरक्या देसांत धाडल्यांत. पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मोदें इस्रायलाच्या घोराण्यान भोश्टायलां, त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घोराण्यांक सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घोराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय, बोगोर तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रां मोदें तुमी भोश्टायलां तें म्हज्या पवित्र नांवा पासत कोत्ता. राष्ट्रां मोदें तुमी भोश्टायलोल्या म्हज्या व्हडट्या नांवाची पवित्राय हांव फांकोवंक वेता. तुमचे विशीं तांचे दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्राय फांकयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतलीं.
अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रा मदली हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमचेच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेळ्यापणांतली हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्ड्या देवाक बसून तुमी बसतल्यात, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी सुमोट तुमी पाळोशें करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिखाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब. आनंद भरीत जात्रेकारां मदें संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावून बो पवित्र तोंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनांत घोळोवन घोळोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता. जबाब. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या उचीत दोंगराची दोयान म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेता. जबाब. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा, व्हडा मोगान तुवें आमकां दिल्याय ते संस्कार आमी समरमतना तूंच आमचे मदें आजीर जा. सगळ्या पर्जांतल्यो नव्यो रचना जल्मा हाडूंक आमकां तुजीं भुरगीं करता त्या मोगाच्या आत्म्यांक धाड आनी पवित्र स्नानाचे झरींतलीं तुका नवीं भुरगीं जल्म दी. अशें जें आमी तुजे खालते मुणयारी करता तें तुजे पदवेन फळादीक जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, 3 दीस
घांट वाजोवंक ना, कापीण वाजोवंक ना. आतां कापिणूय वाजतली, घांटूय वाजतली आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो समारोप आमी आतां नेटान करता. आनी हो धाकटोसो देखावो जाल्या उपरांत आमी सगळीं गणगणान मोहिमा गीत करतल्या. सगळीं बसुया. सगळीं उबी रावया आनी गणगणान आमी देवाची मोहिमा तुस्त करुया. Raya, Sorput Vedar Deva, Deva Baba, Aminu Naroma Sarona, Aminu Karivasta, Tuja Tor Voi Baba Pasot, Amituka Bakata,
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश एबो पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करताय. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां ओतम्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सगळीं बसुया. नव्या करारांतली वाचप आतां आमी आयकता. बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यात. हें तुमी नकलोत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्याव. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्याव जाल्यार पुनर्जीवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातोल्याव. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सोयम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवंत जातोल्याव म्हूण आमी सोत मानतांव. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटच तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सोगलेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराक जोय जोय. Sorvesporak soy, soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy. सगळीं म्हणुया. Sorvesporak soy, soy sorvesporak soy, soy sorvesporak soy soy. Sorvesporak din masat, to kitlo moro, tacho maimok, mit merasoro. His
सोऱ्याच्या पुतादू आनी मुंचे ताचो मायमोग मीत नासतना sabab sorbes porak soy sorbes porak soy sorbes porak soy sorbes poracia usvia hatan zoit vele sorbes poracia usvia hatan keli हांव मरचो ना हांव जिवंत आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वा वर्णितलो sabab सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक सोफातोर पांत्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फादर हे सर्वेस्परानूच कोडून हाडला ते पळोवन आमी तोटाक जाला sabab सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Survispo तुमचे सोवे आसू मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोड लावचे खातीर मारी मागदालेन जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हांणी ते पोरमोडाचे नोग विकते घेवन हाडले आनी फात्या पारार उठून सातोड्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंड्याच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो, पूण नदर मार जाल्यार
फातो दुखोल्लोली ताणी देखली, ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगले न्हेसलेलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलेलो ताणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हळें, भियेनाकात. खुर्सार किडायल्ल्या नासरेतकार जेसूक तुमी सोदतात, तो पुनर्जिवन जालो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदीं गलिलयाक वेता आनी ताणें सांगलोल्या प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा सोशिल्ल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलोलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेलोल्यो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. We are an Easter people and Hallelujah is our song. आतांच आमी गायला. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मोगार बाबा भयणीनो, एक धाकटुले घोडणेचो उगडास येता आनी परंपरा प्रमाणे ही घोडणी एका मोठादिपदी सवें घोडलेली आसा, ती आयच्या सेवा धर्मांतूय आयल्या. There was one monk, and one day as he was walking along, he found the crown of thorns that Jesus had worn. Somebody must have thrown it on the way. कोणे तरी वाटेर उडयलो. हे कुर्साचे मुकुट ताका थंयसर मेवले आनी ताणें तें घेतलें बरे भाशेन आनी आपल्या मोठादिपदीन तें आपल्या मोठांत हाडून तें कॉपेलांत एका स्टुलाचेर तें दवरलें. He brought it in the convent monastery and he kept it on a stool. आनी दर दिसाक लोक मिसाक येतालो, दर दिसाक ताका पळयतालो ह्या कांट्याच्या मुकुटाक आनी लोक वेतालो. पूण सुर्याची कीर ना ह्या कांट्याच्या मुकुटाचेर तिसपोटी पडटाली. गुड फ्रायडे आयलो आनी इस्टराचो दीस आसलो. It was a day of Easter. या आपल्या monkan, this monk thought, I will go and remove this crown of thorns because we have already celebrated Good Friday. म्हणून त्या मोठ्या अधिपदीन आपल्या त्या मोठांत वचून कॉपेलान भितर सरून he wanted to remove that crown of thorns, but to his surprise he saw that it had given nice flowers. Question जालें काय? There was a nice perfume that was flowing from these flowers. बाबा भयणीनो, सुर्याची किरणां दिसपोटी ह्या कांट्याच्या मुकुटाचेर पडून ताका फांटे फुटले आनी ताका फांटे फुटून फुलां परमोडीत थंयसर जालीं. Resurrection is somewhat a story like this. Why are we celebrating resurrection? And why? आमी क्रिस्तांवां कशीं आयच्या दिसाक जेजूचें पुनर्जिवनपण कित्याक गाय समोर उमतांव? कित्याक जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या सोडवणीच्या इतिहासाचो माज. इट इज अ सेंट्रल थीम ऑफ आवर फेथ. आमचो भावार्थ किरीत भाशेन बाबा भयणीनो कसलोच वालोराचो न्हय जरी तर थंयसर पुनर्जिवनपण ना. आमचो भावार्थ निर्फोड, आमचो भावार्थ पोको जरी तर पुनर्जिवनपण ना. Our faith is useless if there is no resurrection. आनी बाबा भयणीनो, आमचो भावार्थ किरीत भाशेन पुनर्जिवनपणाचेर आसा देखून क्रिस्तांवपण आसा. Because of resurrection, there is Christianity. आज किरीत भाशेन ही व्हड
मिलाग्र ही व्हड खुणा जेजून मरणाचे जैत व्हेले हाचेर आज आमी किरीत भाशेन लक्ष घालता आनी किरीत भाशेन हाचे वयर आमी नियाळटा. बाबा भयणीनो, जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन पळोवन ताणें आमकां सगल्यांक ही सोडवण फावो केली. हाका लागून आमी खुशाल. वी आर व्हेरी हॅपी. वी आर अ पीपल हू आर कॉल्ड एन ईस्टर पीपल एंड हालेलुया इज आवर सॉंग. कित्याक जायत कसल्यो घडण्यो घडल्यो. द गॉस्पल ऑफ जॉन टेल्स अस 3 थिंग्स. कसले जायत थंयसर एविडन्स आमकां मेवता. पयले सुवातेर एक थंयसर बिस्तेच लोकां मदें देर वॉज अ रूमर दॅट द बॉडी ऑफ जीसस वॉज स्टोलन बाय द डिसायपल्स. चोरून व्हेली. आनी बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन ही तांणी सोल्दादांक पयशे हावयले आनी जेजूची कूड चोरून व्हेली. जरी तर शिसांनी जेजूची कूड चोरून व्हेली जाल्यार इतले जेजूचे पाटलावदार, इतले बाग्योंत आमकां मेळ्ळ्या. तांणी कित्याक जायत रोख साक्षीपण तांणी घेतलें आपल्या जिवितांत. वाय वॉज दे मार्टरडम फॉर सो मेनी सेंट्स इन क्रिस्टियनिटी? Why did so many saints suffer? Why did so many saints decide to follow Jesus if it was just a fake news? Baba Bhayinino, हाचेर सिद्ध जाता that resurrection was real. It was not something that was invented by the disciples. ते शिसांनी बाबा भयणीनो बेश्टेच आपले एकमतीन तयार करूंक ना. दुसरी वस्त आमकां मेळटा जेन्ना मारिया आनी तिचे बरोबर आसलेली सालोमी ती फोंडाशी गेली तेन्ना तांकां ते सगल्यो ओल्यो रेवडलोल्यो मेवल्यो. बाबा भयणीनो, चोर तर येतले आसले जाल्यार पयले सुवातेर कूड ते चोरून व्हरतले आसले आनी सगळे कुडके हांगातूय आमी जाणाव चोर आमच्या घरांनी चोरता तेन्ना, चोरी करता तेन्ना सगळी दुस्पोट करतात आनी वेतात. It was not like that. The linen was neatly folded. Even the kerchief which was put on the face of Jesus was neatly folded and kept. कित्याक जायत? कित्याक पेद्रून आनी जुवावान किरीत भाशेन देखलें जेजूक रेवडायता आसतना. They had seen how Jesus was folded in the linen. Peter and John were witness to this. भाऊ आमकां लाजरसाक जेन्ना जेजू जिवंत करता, पुनर्जिवंत करता तेन्ना 3 दिसां उपरांत जेजू थंयसर पावता आनी मागदालेनाची मारिया म्हणटा जेजू मारता म्हणटा वचो नाका, आतां वास मारतलो. जेजू म्हणटा फातर काडात आनी तो म्हणटा लाजार भायर सर. लाजार बांदलोलो कुडक्यान बांदलोलो आसलो तसोच भायर सरता. पूण जेजू ते भाशेन भेटूंक ना ह्या उस्तोऱ्या. म्हणजे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा ताका दवरलेलो ती संवाद पळयात. तो पुनर्जिवंत जाला, तो हांगा ना. ही इज नॉट हियर, ही इज रेझुरेक्टेड. भाऊ भयणीनो, हें सोत आमी सगल्यांनी मानून घेवंक गरज. तिसरी वस्त आमकां मेळटा एविडन्स ऑफ मॅरी मॅगडलेन टू द डिसायपल्स. दावी शिसांशी वेता आनी सोमी जिवंत जाला. ताका हांवें देखला मारिया राबोनी म्हणजे म्हज्या सोम्या. ही उतरां ती पाचाता. कित्याक आपल्या सोम्याक मारियाच वळखताली. जे भाशेन तो तिका तिचें नांव उच्चारतालो, मारिया ताका वळखताली. बाबा भयणीनो, शिसांक आमावसाचे वाटेर वेता आसतना जेजू दिश्टी पडलो. 7 शिसांक गालिलियाच्या दोर्या लागीं जेजू दिश्टी पडलो. मारी मागदालेनाक जेजू दिश्टी पडलो. तोमासाक जेजू जे कुडांत आसले थंयसर भितर सरून म्हणलें, यो तुजें बोट म्हज्या ह्या बुरकांत घाल. ऑन बावार्थी जायना काय पूण बावार्थ दवर. जीसस प्रूव्ड दॅट ही वॉज रेझुरेक्टेड. My dear brothers and sisters, आज किरीत भाशेन ही दोबाजीक परब आमी समोरून ताणा थोड्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो. आमी
खिरीत भाशेन 40 दीस आनी 40 रात्यो कोरेजमाच्यो सारल्यो. Crucifixion was followed by the resurrection. आज तुका आनी म्हाका जेजू विचार करता, why are you weeping? What's there for you to weep? I am already risen from the dead. Death has no power over me. O death, where is thy sting? O death, where is thy power? Because he conquered death. He rose from the dead. जेसू तर आज पुनर्जीवन जालो. आनी बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन आज तुका आनी म्हाका जेजू विचार करता, why are you weeping? Are you weeping because you have lost some financial things in your life? Are you weeping because you have lost your loved one? Are you weeping because you have lost a job? आमच्या जिवितांत जेन्ना खुरीस येता तेन्ना सदांच आमकां जैत आसा म्हूण जेजू पुनर्जीवन जावन दाखोवन करता. There is light at the end of the tunnel. That's what the resurrection of Christ shows us. बाबा तुका आनी म्हाका एक देख आयचे दिसा जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. We are an Easter people, Bhagiyont Augustine म्हणटा, and Alleluia is our song. म्हणटकूच आज किरीत भाशेन आमी परब समोरमतना आमी किरीत भाशेन ह्या एम्प्टी टुमाचो मेसेज कितें घेता गाय. ही फातर काडल्या उपरांत आज आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. थंयसर ती स्वात तांणी दवरलेलो ती पळयतात आनी थंयसर जेजू नासलो. ती सोदूंक लागले अस्तोऱ्यो आनी जेजू तांकां मेळूंक ना. त्या बडव्यांनी सांगलें, तुमी कोणाक सोदतात? तो हांगासर ना, तो पुनर्जीवन जाला. बाबा भयणीनो, आमी किरीत भाशेन देवाच्या मोगाक सोदूंक गरज. देवान आमचो मोग केलो जाल्यार God's love is still stronger than all other human power, any violence or any cruelty. ह्या मोडलेल्या संवसाराक किरीत भाशेन देवान किरीत भाशेन आमकां आपलो मोग दाखोवन केलो. बाबा भयणीनो, एक बरोवप्यान अशें बरयलां, हार्ट is a symbol of love, but it is no longer a symbol of love. It is the cross that is a symbol of love, because the heart may weep and once you die, the heart no longer exists. But the cross still exists because the Savior died on the cross to prove that He still loves us. बाबा भयणीनो, जेजू मेलो जाल्यार आज किरीत भाशेन खुशालकायेन तुका आनी म्हाका एक संदेश दिता, हांव पुनर्जीवन जाला. हांव पुनर्जीवन जाला जाल्यार पयले सुवातेर तुमी म्हज्या पुनर्जीवनपणान भावार्थाचे यात्रेक तुमी ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक वेंग मारात. आनी भावार्थाचे यात्रे करता आसतना किरीत भाशेन तुमकां प्रेरणा मेळूं. आमी सगळीं बाबा भयणीनो क्रिस्तांव आनी आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी सोत मानता. आमी जो भावार्थ परगट्टा तो पुनर्जीवनपणाचो. आमी तर हो पुनर्जीवनपणाचो भावार्थ परगटना जाल्यार आमची परगटणी पोलकी, आमची परगटणी बाबा भयणीनो निरफोड. 1 Corinthians 15 from 14 to 17 verses. If we don't proclaim the resurrected Christ, our faith is just a waste. आज आमी किरीत भाशेन हें पुनर्जीवनपण परगट्टा तेन्ना आमी सगळीं यात्रेकार जेजू वरवीं आमी प्रेरणा घेवया. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमचे हे नवसरणेचे यात्रेक आमकां किरीत भाशेन तोच जेजू नेट दिता. वी आर एन इस्टर पीपल एंड Alleluia is our song अशें भाग्योंत आगुस्तीन आमकां सांगता. पाप साहेब फ्रांसीस किरीत भाशेन म्हणटा, Christ is alive and He wants you to be alive. So what are you doing? Are you risen from the grave as Christ rose? Or are you still weeping in your grave to say, I have lost this, I don't have this, I am mourning for this? Have you still thought of Christ who has been resurrected? जेजू पुनर्जीवन जालो. जेजू जिवंत आसा.
आमी बाबा भयणो ताचे बरोबर जिवंत आसूंक गरजेची. म्हणटकूच आमकां सगल्यांक जिवाड करूंक, आमकां सगल्यांक जिवन धरूंक जेसू आमकां ह्या संवसारांत किरीत भाशेन आपलें पुनर्जिवनपण फावो करता. बाबा भयणो, पवित्र सभा नवी जातली जाल्यार ती जिवाड जावंक गरजेची. आनी जितली ती जिवाड जाता तितली बाबा भयणो आमचें मिसांव फळादीक जाता अशें आमचो कार्दियाल साहेब आपले चिटीन, गवळी चिटीन बरयता. आमी आमचें मिसांव ओदीक जिवाड करूंक, ओदीक फळादीक करूंक जेजूच्या पुनर्जिवनपणान वांटो घेवया. दुसरी ओस, तिसरी ओस बाबा भयणो, आज आमी शुभ वर्तमान परगट्टा तेन्ना किरीत भाशेन जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा आसतना आमकां ओदीक ह्या मिसावान किरीत भाशेन उर्बा दिता जेजूचें पुनर्जिवनपण. ओदीक आनी ओदीक ताचें उतर परगटूंक आमकां आदार दिता. It helps us to proclaim that Jesus is alive and he still speaks to us. He still speaks to us through signs. He still speaks to us through our brothers and sisters. He still speaks to us to the things that are happening in our society. जेसू मेलो, पुनर्जिवन जालो, आमकां नवें जिवीत हाडलें. आज ह्या पुनर्जिवनपणाची समाधी बाबा भयणीनो ह्यो वस्तोऱ्यो थंयसर पावल्यो तेन्ना किरीत भाशेन त्या बोडव्यांनी तांकां सांगलें, तो हांगासर ना, तो पुनर्जिवन जाला. आनी ह्या संदर्भान आमचो पाप साहेब किरीत भाशेन आमकां म्हणटा, ह्या वर्साक तुमी किरीत भाशेन फ्रांसीस सावेराची रेलिकेची दाखोवण करतल्या. तुमी ही रेलिकेची दाखोवण करतना उगडास सुरात फ्रांसीस सावेरान शुभ वर्तमानाचे सेवे खातीर आपलें जिवीत भेटयलें. तुमी तुमचें जिवीत देवाच्या उतरा खातीर भेटुयात. You also start living your life by proclaiming the word of God. You also start living your life in order that you may live the values of the gospel. भाऊ तुका आनी म्हाका आज किरीत भाशेन यात्रेकारांक हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देव आपयता. जेसू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो, आमकांय तो प्रेरणा दिता. आनी शेवटाक आमच्या बोरवंशाचे यात्रेक किरीत भाशेन जेसू आमकां उजवाड जाता. He rose from the dead and brought new life to everyone. Today he is asking us, you be the beacon of light for me. आमच्या पाप साहेबान अंदूच्या वर्साक किरीत भाशेन आमकां हें वरोस किरीत 2025 येता तें वरोस उत्सवीक वरोस म्हूण परगटलां. बोरवंशाची यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप हो विशय आमकां विचून काडला. लेट अस देन बी ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप. ह्या दुखवलेल्या संवसाराक, ह्या पिडेस जाल्ल्या संवसाराक, ह्या मारामारी जाल्ल्या संवसाराक, ह्या झूज कोत्तेल्या संवसाराक let us be beacons of hope. Baba will know, in a world that is desperately in need, a world which is at war, a world which is fighting with one another, humanity has lost its sense, a world which has forgotten the values that Christ gave us. Let us as Catholics be the beacon of hope to one another, to the society at large. आज जेसूचें पुनर्जिवनपण आमी परगटाव जाल्यार सगळीं आमी परतून तेंच गायन म्हणटले हांव, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We are an Easter people. Hallelujah is our song. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवाधर्म.
जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाच्या गुटाक आनी पवित्र स्नानाच्या संस्काराक एक खोल संबंद आसा. आयचे रातीची सेवाधर्मीक रीत हो संबंद दाखोल करता. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बराबर मेल्ल्या आनी ताचे बरोबर पुनर्जीवन जाल्या. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास हाडून आनी ह्या संस्कारांतल्यान आमकां फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या व नव्या जिविताच्या देण्याचे मोल आनी म्हत्व वळखून हे आयचे रातीच्या तिसऱ्या भागांत व पवित्र स्नानाच्या सेवा धर्मांत भितर सरुया. ह्या भागांत पयले सुवातेर आमी सांतां भक्ताची मोजत मागतल्या. दुसरे सुवातेर आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटयल्ल्यो वात्यो घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रस्नांक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो उचारतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिंवर याज्ञीक मारतलो. प्रिय भाव भयणीनो, आयज आमचे फिरगोजेन आमकां एक खुशालकायेची गजाल. आयज आमच्या ह्या समुदायान आनीक एकलो आमचो भाव भितर सरता, अफजल मुहम्मद दाबोलींचो. तो आयज आपल्या पदोन मदोनी बरोबर आनी आपल्या इश्टां बरोबर आयज हांगासर आसा. ह्या पवित्र संस्कारान वांटो घेवंक आनी पवित्र स्नान आपण घेवंक. खेरीत भाशेन आमी ताचे पासत मागुया. मागता मदोन पदोनी लागीं द गॉड पेरंट्स अफजल मुहम्मद हाका घेवन मातशें मुखार सरूं. गॉड पेरंट्स अलंग विथ अफजल. भो मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मागण्यांनी एका मनान ह्या आमच्या भावा भयणीच्या विस्वासाक बळ दिवया. नव्या जल्माचे झोरी लागीं ती वेतात. तर आमचो सरपदवीदार आनी भोव काकलुतसार बाप तांकां आपलो आदार दिवं म्हूण मागुया. ते कृपे वरवीं जीं कोण हे झोरींतल्यान नव्यान जल्मतलीं ती जेजू क्रिस्ता सोवें ताच्या आपणायलोल्या भुरग्यांक एकवठो. सातां भक्तांची मजत आमी आतां मागता आसतना सगळीं आमी सुचयल्ल्या प्रमाणे जबाब दिवया. आमचे पासत विनोती कोर. भाग्यवंत मारिया देवाचे माये, आमचे पासत विनोती कोर. भाग्यवंत मिगेल, आमचे पासत विनोती कोर. भाग्यवंत देव देवतानो, आमचे पासत विनोती कोरात. आमचे पासत विनोती कोर.
आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान पेद्रू आनी पावलू आमचे पासत विनंती करात. भाग्यवान आंद्रे आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान जुआन आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान मारी magdalena आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान दिसे आमचे पासत विनंती कर. अंत्योक्याचे भाग्यवान दिनास आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान फ्लोरेन्स आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान perpetuani felicita आमचे पासत विनंती करात. भाग्यवान Agnes आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Gregory आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Augustine आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Atanas आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Basil आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Martin आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Benedict आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Franciscani Domingue आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Francis Xaviera आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Suam Maria Vianney आमचे पासत विनंती कर. Calcataci भाग्यवान Teresa आमचे पासत विनंती कर. Senaci भाग्यवान Caterina आमचे पासत विनंती कर. भाग्यवान Josefas आमचे पासत विनंती कर. अभिलाषी भाग्यवान Teresa आमचे पासत विनंती कर. देवाच्या सोमे सांता Bogdano आमचे पासत विनंती करात. आतां आमचो जबाब जावन दी. दिवार आमकां सोमिया. तुझ्या दोयाताकून निवार आमकां सोम्या. सोर वायटांतली निवार आमकां सोम्या. सोर पातकांतली निवार आमकां सोम्या. सासनाच्या मोनांतली निवार आमकां सोम्या. तुवें मनशां घेतलो ले वरवीं निवार आमकां सोम्या. तुझ्या मोनांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं
निवार आमकां सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां सोम्या आतां आमचो जबाब जावन ती तुजे लागीं मागता आयक आमकां आमी पातकी तुजे लागीं मागता आयक आमकां या तुझ्या विचलल्या पवित्र स्नानाचे कृपे नवो सोल दिवो तुजे लागीं मागता आयक आमकां जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोन आयक आमकां क्रिस्ता दोन आयक आमकां आतां पवित्र स्नानाचे जोरीचेर ह्या उदकाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता सगलीं भक्तीपणी आमचे हात जोडून ह्या उदकाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया देवा तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलें देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सोकोत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो देवा बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें अशें एकाच आनी त्याच उदकान उगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय देवा आब्रामाचे संस्थीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली अशें हे पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपकार केलोय देवा जुवावान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मातलो त्याच तुज्या पुतान खुर्सार उमखळटना आपल्या कडवडांतलें रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली वचात आनी सगल्या परजांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बश्टोल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितोळ जावन वयर सरूं त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं हे नव्या बाळपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं पास्कांची वात आतां ह्या उदकान आमी 3 पावटी बुडयता
आमचे खातीर हे झरींतल्या सदां व्हांवतल्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोकोत घेवन देवूं तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्लीं आनी निकी पिल्लीं सगलीं ताचे सवें जिविताक उठूं. आमचे मागणें दोयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणनात, वयर काडात ताचें नांव सासणाक ताका परखोंडात. भाव भयणीनो, अफजल मुहम्मद जल्मान तो मुसलमान, पूण जेजूक ताणें मानून घेतला आनी आयज हे सांजे ह्या जागरणेच्या मिसान क्रिस्ती संस्कार तो घेता. द सॅक्रमेंट ऑफ क्रिस्टियन इनिशिएशन, बावतिज्म, क्रिज्म आनी कुमन्याव. जाल्यार हो भावार ताणें मानून घेतला देखून ताचे बरोबर आमी सगलीं आमची भावार्थाची उचारणी करूंक तयार जावया. आमच्यो वाती ह्या वेळार आमी पेटोवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिल्ली. त्याच पासत प्राचीत काळाची दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात, होय हांव पाट करतां. आनी सगल्या ताच्या कामाक तुमी पाट करतात, होय हांव पाट करतां. आनी सगल्या ताच्या बुलवण्यांक तुमी पाट करतात, होय हांव पाट करतां. सर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात, होय हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात, बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात, कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिता
आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सरपदवीदार देव, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सोमेस्तान सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां पवित्र स्नानाची रीत आमच्या भावा अफजल मोहम्मद हाचे पासत जाता. अफजल मोहम्मद, आतांच आमी सगल्यांनी उच्चारला त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान पवित्र स्नान घेवंक तुका खुशी आसा? हय, म्हाका खुशी आसा. अफजल मोहम्मद, हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. तुमच्या भाव भयणीनो, बिस्प साहेबान दिल्ले पदवे वरवीं ह्या आमच्या भावाक क्रिज्म दिवपाक पादविगाराक परवानगी आसा. हीच पदवी घेवन ह्या वेळार ह्या आमच्या भावाक ही पवित्र तेलाची मागणी आनी क्रिज्माचो संस्कार आमी दिता. अफजल घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवे आसो. तुझे शांती सवे. सगल्यांनी वाती पालोवच्यो. अफजल तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्तान तूं नेसलाय. हीच दोवी न्हेसोण तुजे क्रिस्ती वळविकेची भायली कुणां जावं ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्याच्या शिकवणीच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावपर्यंत निर्मळ सांबाळ. ताळयो मारून ह्या आमच्या भावाक आमी येवकार दिवया. प्रिय भाव भयणीनो, आमी सगळीं पवित्र स्नान घेतलेलीं. ह्या वेळार ह्या नव्या उदकाचो शिंवर आमचेर पडटा तेन्ना हीच देवाची खुशालकाय आमच्या जण एकल्याच्या काळजांत आमी घेवया.
उदकाच्या शिवराच्या वेळार गितां घेवया L5 पेज नंबर 146 आनी L8 पेज नंबर 147. Dirate, usve kushile, udor vagale, avete degre. Devo dirate, usve kushile, udor vagale, avete degre. Sangare udor amor vagale, nagale vace, amore dane. Sangare Deu mirate, usve kushile, udor vagale, avete degre. Deu mirate, usve kushile, udor vagale, avete degre. Wow, chiriau, Sofura sara ukatle nove chini dulzota osobati musha akatonovo jubrani zota wow chiriau Jesus holy, apatya utar, pedaço forai, utkaratnya mole, dapacha punya, Devi Sundorai. Bahwa jika प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र उदकाचो शिंवर आमचेर पडला. नवें उदक आमी घेतलां, नवो जीव आमी घेतला. आतां आमी ह्या नव्या जिवान, नव्या जिवितान आमची मागणी सगळीं देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची गुटाची समजणी आपल्या हाताखाल आसलेल्या समुदायांक दितना तांचे मोदें पुनर्जिवन जेजूच्या हाजीरपणाचे ते रूपकार जावंक पावो म्हूण देवा लागीं मागुया.
राज कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अनितीच्यो, भ्रश्टाचाराच्यो आनी गुलामशायेच्यो वाटो सोडून प्रत्येक नागरिकाचे सोतेक मान दिवंक आनी ल्हानवीक सेवेंतल्यान दुर्बळ लोकांक नव्या जिविताची वाट उक्ती करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमचे पिरगोजेच्या नव्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या गोवळ्या सांगाता पिरगोजेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक फिरगोज गवळीक सोबेचे नवे फुडारी नेमचे आसात. तांणी जेजूच्या फुडारीपणाच्या शेगूण आपणावन आनीक पवित्र सोबेची नवी दिशा घेवन पुनर्जिवंत जेजूचें मिसांव खोर आवडीन आनी एकचारान फुडें व्हरूंक तांकां देवाचें बोळ मागुया. आपल्या मोहिमेबरीत पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून मोडणाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. ताच्या पुनर्जिवंतपणाची पोरजां कशी ताच्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशेदीक मोनान ताचेंच मिसांव सहभागेलीपणान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमकां कितें जाय तें मागुया. खेरीत भाशेन आमचो भारत देश एलिसावांक वेता तर आमकां बरो सरकार विचून काडूंक जो आमच्या भारताचें डेमोक्रेसी आसा ती सांबाळून दवरतलो आनी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन राखून दवरतलो तसलो सरकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय सर्गींच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती सगळी मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां जेजूच्या पुनर्जिवनपणान वांटेली कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बेटोने वेडार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38 C24. Matiecze
म्हज्या भावा भयणीनोय हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत. हें वारोतोलें
हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavardaco gut porgotuja. Gesù mio, Gesù ci pozzarà, Gesù dove anielo. Gesù mio, Gesù ci pozzarà, Gesù dove anielo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमच्या गांवांत गेल्ल्या वर्साक आमचे बरोबर आसली ती मरून गेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. बावतिजमान आमी देवाची भुरगीं. अफजल आमचो भाव आयज पवित्र स्नान घेवन देवाचो भुरगो जाला. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनीक आमी म्हणलां वी आर इस्टर पीपल एंड हालेलुया इज आर सॉंग. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं खुशालकायेन ह्या वेळार गावुया आनीक आमच्या बापाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान कुशालकायेन शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कुमल्या वेळार गीत घेवया. D3 पेज नंबर 48. D3.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलेलो उंडो घेवन ही परब पाडुया सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केले. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. We are Easter people and Alleluia is our song. Hallelujah. Happy Easter. सगल्यांक तुमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती हांव दिता. आनीक ही शांती आनी ही कृपा तुमच्या घोराब्यांनी, तुमच्या खासगी जिवितान आनी तुमच्या वावराच्या जाग्यार पावूं म्हूण आमचे आवंडे. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन ही आख्खी मिसाची मांडावळ सांबाळलेल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आमचे खेरीत दिनवास, सगलींची कोण वाचपां करपाक मुखार आयलीं, गायनां करपाक मुखार आयलीं, आमचे खेरीत दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमच्या कोयराक खेरीत भाशेन दिनवास बरे भाशेन ह्या दिसांनी प्रॅक्टीस करून आमकां ह्या पास्कांच्या त्रिदुमान वांटो घेवंक तांणी जायतो आदार केला. तांचेर, तांच्या ताळ्यांचेर, तांच्या वाजंत्राचेर, मुजगाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं तुमकां. तशेंच आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन अफजल मुहम्मद
तो आतां नांव घेवपाचो आसा अफजल डेनियल. अजून पासून घेवंक ना, आतां घेतलो, ऑफिशियली आपलें नांव चेंज करतलो. जाल्यार अफजल खेरीत भाशेन तुका आमची शाबासकी आनीक आमची परबीं. कॉंग्रेच्युलेशन. आतां मीस जाल्या उपरांत अफजलान आमकां सगल्यांक तोंड गोड करून केक हाडल्या. ती केक सगळीं खावुया आनी मागीर या. तशेंच आमच्या पातकुरान आमच्या कुका बराबर आनी आमच्या साकिस्तांवां बराबर आनी आमच्या ऑफिस एसिस्टंटा बराबर बरीशी च्या केल्या, रुचीक सारकी. ती सगळीं च्या पिवया, बराबर वेळ सारुया, एकामेका लागीं उलोवया, अफजलाकूय बीन आमी परबीं दिवया आनी त्या उपरांत मागीर घरा या. आयज हावजी आसची ना. आतां मीस सोंपल्या उपरांत म्हणजे निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी भोव पवित्र संस्काराचें ल्हानशें पुरसांव काडटा आनी आमच्या गांवचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती सगल्यांचेर, सगल्या धर्माच्या लोकांचेर, सगले तरेच्या लोकांचेर, आमच्या वावराचेर, धंद्याचेर आनी ज्यो ज्यो वस्तू आमच्या गांवांत घडटात त्या सगल्यांचेर आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा आनी शांती मागतल्या. आमी उमेदीन आनीक भक्तीपणी ह्या ल्हानशा पुरसांवान वांटो घेवया. तशेंच हे पुरसांव जाल्या उपरांत पयलो आशिर्वाद पास्कांचो आमच्या घरान जाता. आमचें घर म्हणल्यार हें तुमचें घर. तुमच्या घरान आमी रावता, पातकूर आनी हांव, आनी आमचे कुशीक फ्रांसीस रावता. ह्या घराचेर आमी पास्कांचो आशिर्वाद आतां मध्यानीचे मीस जाल्या उपरांत घालतल्या. आनी सोमारा दिसतावन आमच्या घोराब्यांचेर आशिर्वाद. फाल्यां सकाळीं 7:30 वाजता इगोर्जेन मीस, तशेंच दाबोलीं कपेलान मीस जातलें 7:30 वाजता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 22,855 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,240 रुपया, सगळे मेळून 24,090 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो दुसरो आयतार 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 6:30 वाजता, देवीक काकलुतीचो आयतार, फुडलो आयतार. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन. खेरीत भाशेन आमची सेंट जोझफ वाज, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज ही संस्था घडलेली आसा. आमचो भाग्योन सांत जुझेवाजाची भक्ती आमी वाडोवपाक, ताचें देवस्थान वाडोवपाक तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा, ह्या ल्हानशा जोम्यान भितर सरून जुझेवाजाचें देवस्थान वाडोवंक जाल्यार तुमी एंटनी कार्वालो हाका मेळचें. फाल्यां तावन म्हणजे सोमारा तावन गोराब्यांचेर आशिर्वाद सुरू जाता. चोत्रायदोरची बुधवारा दीस सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. शुक्रारा दिसा सकाळीं 7:30 वाजता आसतली. तशेंच सोनवारा दिसाक आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता. परबीच्या निमतान आयज सांजे पास्कांचे परबे दिसा सांताक्रूज कपेलाच्या आदरार तियात्र जातलो. ताचें नांव बेसांव. जॉन डिसिल्वा हाणें बरयल्लो. 7 वाजता कपेला लागीं. टिकेटीचें मोल 150 रुपया. ह्यो टिकेटी थंयसर वेन्युवाचेर मेळटल्यो. चोत्रायदोरची आमची हावज ब्लेसिंग्स. हावज ब्लेसिंग म्हणटा तें घर आहा ताचें ब्लेसिंग न्हू, पूण घोराब्यांचें ब्लेसिंग ऑफ द फॅमिलीज हाची मातशें चोत्रायदोरात सगलीं. जरी तर कोणूय ना घरा ना, भायर आसात जाल्यार तीं घरां आमी आतां सद्याक तांचेर आशिर्वाद घालचे ना. पूण जीं कोण भायर आसात तीं येतात, परतीं येतात तेन्ना आमकां कळोवचें. ह्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक हो पास्कांचो आशिर्वाद घालूंक आमी येतल्या. पास्कांचो आशिर्वाद घालूंक येता आसतना तुमची ओलातोर बरी निवळ दवरची, वातयो बीन पेटोवन दवरच्यो. आनी एक बरीशी संवय आसा तुमची. फादर येता तो पळयल्या उपरांत धांव मारून पयलीं वात पेटयतात. बरें, एकदम बरी संवय. दुसरी वस्त वात पालयत म्हणून फॅन पालयतात. आनी मागीर आमची वात जाता थिंगा. चलोन चलोन येवन तुमच्या घरान तुमचो आशिर्वाद करूंक मागणें करता म्हणल्यार आमचें सगलें भितर सावन भायर आख्खें ओलें जाता. ह्या पासत मातशें चोत्राय दवरची. वाती तुमच्यो पालो ना ते भाशेन दवरच्यो. गरमेचे दीस फॅन चालू दवरचो. तशेंच तुमची सुणीं आसात, बरीं सुणीं तीं. आनी जायतीं जाणां म्हणटात फादर ही नेवर बायट्स. ओके.
तुमकां खबर आसा ही नेवर बायट्स म्हण थोडी पावटी ते इसोत्तात आमचे सुण्याचे पेटे आहात दे फॉरगेट दॅट दे आर नॉट सपोज टू बायट आनी आमचे बराबर ऑल्टोसेवज असतात आमची PPCची वांगडी असतात आमकां सोडटात ते तांचेर उडी मारतात ह्या पासत तुमची ही बरी सुणी जी आसा तांकां मातशें बांदून दवरची आमी ब्लेसींग करपाक येता तेन्ना सॉफ्ट ड्रिंक बीन पिना केन्ना इल्लेशें उदक दिल्यार जाता आडसराचें उदकूय दिल्यार जाता तर आमच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद हे भाशेन जातलो पयलेर अब्रिलाचे माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन टिगल हाऊस हिंगा सुरू जातले सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा ग्रांद सिल्वेरा हाऊस सुरू जातले आनी सांता कुर्साची समुदाय पेंटा एस्त सांकवालकार हांच्या घरा कडेन सुरू जातले 2 तारखेर मंगळार सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा आंतोनेत हांच्या घरान सुरू जातले होली फॅमिली समुदाय कॅविन रॉड्रिगीस हांच्या घरान सुरू जातली फादर आग्नेल समुदाय आसोय फ्रांसीस सिल्वा हांच्या घरान सुरू जातली 3 तारखेर बुधवार मारी मागदालेन समुदाय ग्रीन व्हॅली एल्टन सांतियागो हांच्या घरान सुरू जातली सेंट इग्नेशियस द लॉयला समुदाय फ्लॉरी हांच्या घरान सुरू जातली सेंट बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आविता कॉस्ता हांच्या घरान सुरू जातली आनी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी 4 तारखेर ब्रेस्तार माटवें दाबोली 5 तारखेर शुक्रार सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय बिहाइंड NSD आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकस समुदाय आपो ऑर्चर्ड 8 तारखेर सोनवारा दीस आनी आयतारा दीस आशिर्वाद आसचो ना 8 तारखेर सोमारा दीस सेंट पॉल समुदाय आनी सेंट पीटर समुदाय आल्त दाबोली 9 तारखेर मंगळार सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय ज्योती स्वामी हांच्या घरान सुरू जातली सेंट पाद्रे पियो समुदाय सिक्वेरा हांच्या घरान सुरू जातली मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी आर्केड ह्या बिल्डिंगान सुरू जातली 10 तारखेर बुधवार सेंट अगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज सेंट गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल भाव भयणीनो खेरीत भाशेन हो आशिर्वाद घेता आसतना आमी आमची तयारी सगळी बरे भाशेन करुया आनी हो आशिर्वाद घेवंक तुमच्या घरान केन्ना आसा तुमच्या समुदायान केन्ना आसा सांगला तशेंच आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेरूय आमी घालतल्या सगल्यांनी त्या वेळार सांजे वेळार घरा आसचें म्हाका दिसता तुमी जायते जाण कामाक वेतात कामाक वचप बरें एक दीस हाफ डे तुमी लीव घेवन बराबर तुमच्या घोराब्या बराबर हो आशिर्वाद घेवंक हाजीर जावचें ही आमची सुचोवणी तुमकां एक दीस हो हाफ डे तुमी काडचो आनी घरा येवचें 24 तारखेर अब्रिलाचे पालोटी होम चिकाली is organizing a summer camp for 8th standard, 9th standard and 10th standard boys. Last date of registration is 20th April. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसा खेरीत मिसा ह्या सुमानान 1 तारखेर 8 वाजता फ्रांसिस्को गामा हाच्या म्हयन्याचो उगडास 3 तारखेर अब्रिलाचे 8 वाजता ऑलिव्ह पार्क हाच्या म्हयन्याचो उगडास भाव भयणीनो आमी तुमकां दिसपाची चिटी विशीं उगडास केल्लो आनीक हें स्पेशल कलेक्शन जें केलां गाजा इस्रायल ज्यो आमच्यो पवित्र जागी आसात थंय हांगासर हो आमचो आदार वेतलो सद्याक पासून जें आयज पासून आमचें कलेक्शन जालां तें 67,850 रुपीज तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर दिसता तुमी आजून घालूंक ना म्हण तातूंत आनी दिवपाक दिसता ह्या कामा पासत म्हणजे गाजा इस्रायल हांगासर आमच्या गोंयचे डिओसीसच्या नांवान हे दुडू वेतले जाल्यार तुमी आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान ते हाडून दिवं येता भाव भयणीनो आयज 31 तारीख फाल्यां सोमाराक कितली तारीख सोमाराक कितली तारीख एप्रील फूल त्या दिसाक आनी ह्या दिसाक ह्या वर्साक एप्रील फूल आहा तो एप्रील कूल म्हणून मनोवपाक जायो कित्याक गरमी सुरू जाल्या आनी सुकणीं बीन तुमी पळयल्यात आसतलीं ती तानीन मातशें
तांकां ताण लागता, तेंच्यान नळ ऑन करपाक जायना. ह्या पासत तुमच्या घरा भायर जाता जाल्यार धाकटेशे कांशे उदकाचे भरून दवरचे. ह्या सुकण्या पासत आमच्या इगर्जेच्या भायरूय आमी दवरतले. तुमगेर जरी तर सुकणीं आयलीं तांकां इगर्जे लागीं धाडची, हिंगा उदक मेळटा म्हण तांकांय सांगचें. आनी सगल्यांनी तुमी तुमच्या घरा लागीं ह्या सुकण्या पासत उदक दवरचें. आनी आतां आमी निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आनीक पुरसांव जाल्या उपरांत आनी आमच्या घराचेर आशिर्वाद घातल्या उपरांत भायर च्या पिता आसतना मातशें चोत्राय धरची. सदांचीच वस्त च्या पिल्या उपरांत कोपां हातीं घालपाक डस्टबीन दवरलेलें आसा त्या डस्टबिनान पावचें. आमचे पॅरापीट जे आसात इगर्जेचे ताचेर दवरचे न्हू. दॅट इज नॉट द प्लेस टू कीप युअर कप्स. पेपर कप्स आमी उजार कोत्ता खरें, पूण ते पेपर कप्स हिंगा थंयसर वो गॅलरीचेर वो आमच्या दुर्गाचेर दवरचे न्हू. काय बरें डस्टबीन दवरलेलें आसा तातूंत सगल्यांनी घालचें. सगलीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद जाता आसतना ह्या आख्या सुमानांत आमी चोत्राय धरची. हो आशिर्वाद दिता आसतना निमणो यादनीक म्हणटा, वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा, जय जय सर्वेस्पराक. आनी तुमचो जबाब, देवाचे व्हड उपकार, जय जय सर्वेस्पराक. ह्या आख्या सुमानान आमी हो जय जयकार गाजयतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा, जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार, जय जय सर्वेस्पराक. आमच्या कॉन्फ्रारीची भाव भयणां आमकां आदार करतलीं. आतां ह्या पुरसावान भाग घेवंक, ह्या ल्हानच्या पुरसावान वांटो घेवया. दिमी घालुया. आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. गोडव्याचो तुका भुसवण दवरता, आख्खे पृथ्वेर तुजीच दिवीक आसता. सोपी रोसना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. ह्या गितान वांटो घेत आमी उबी रावया आनी उजव्या दारांतल्यान तावन भायर सरून ह्या पुरसावान फुडें वचुया. प्रभु जेजू,
सगळ्या लोकांक भायर सरचें उजवे वाटेन तावन उजव्या दारांतल्यान तावन भायर सरचें Surya, ami porzol tuzo, Prabhu Jesu, amcha Prabhu Jesu, Prabhu Jesu, amcha Prabhu Jesu, Prabhu Jesu, amcha Prabhu
शेवटाक गीत घेऊया K6. Lord